मंत्री आणि आमदार झटापट कामां करपाची भोव आश्वासनां दितात, पूण कितली वेळार पुराय जातात हे जाणचे तांकांच खबर। दिवचले बस स्टँडाचे काम खूब तेंपासावन चल्लां, तेच बरोबर दर पावसात हुंवाराचो भंय लोकांक सतयता। हाचेर रिपोर्टरांनी आमदाराक प्रश्न विचारले, पळयात। दिवचलच्या बस स्टँडाचो विशय खूब तेंपासावन हुमकळत आसा। बस स्टँडाचे काम मंद गतीन चल्लां, ते खातीर आमी कंत्राटदाराक नोटीस दिल्या, अशें दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन रिपोर्टरांच्या प्रश्नाक जापो दितना सांगले। आयकात ताका। बिचोलीचो बस स्टँडाचें काम चालू आसा, फर्स्ट स्लॅबाचें जाल्लें आसा, अंडरग्राउंड जाल्लें आसा, फर्स्ट स्लॅबाचें काम चालू आसा। काम थोडे स्पिडीन थोडे स्लो आसा, त्या खातीर आमी कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी आमी नोटीस काडलेली आसा, ताणें आन्सरय केल्ले आसा। वी आर गिवन हिम अ टार्गेट्स आनी ताका सांगलें आतां प्रत्येक हो जुलय म्हयना, ह्या म्हयन्यान एक स्लॅब घालपाक जाय आनी ऑगस्टान एक, अशें ताका टार्गेट दिल्लें आसा। वी आर फॉलोईंग अप। आमकां टर्मिनेट कॉन्ट्रॅक्टर करपाक कांयच ना। इश्यू कितें, एकदां टर्मिनेट जालो कॉन्ट्रॅक्टर काय ताका परत जर दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर एक घेवपाक मातशें डिफिकल्टी जाता आनी परत 6 म्हयने डिले जातले। बट वी आर लुकिंग इनटू। साळात पावसान उदकाची पातळी वाडून हुंवार येता, देखून साळात 28 कोटी रुपयांचे काम करतले। हुंवाराची समस्या सोडोवपाक साळात प्रोटेक्शन वॉल उबो केला, आमदारान सांगले। पोरू फ्लड साळान येवंक ना, अजूनय आमी काळजी घेतल्या येवपाक जायना आनी ताच्याच खातीर ते साळान जो तो बरात जो आमी घालता, एक आमकां उदक जाय आनी दुसरें फ्लड येवपाक जायना म्हणून जाता। आतां फ्लड येताले कित्याक जे आमचे ते व्हाळ आसताले तेजो ड्रेन करून क्लीन करूंक ना जाल्यार ते भरताले आनी ते फ्लड येताले। एक दुसरें कितें जातालें, जेन्ना पावस चड पडटा तर पिलारीचें उदक सडनली ते सोडटाले आनी सोडटूक सुनी ते गांवान भरताले। सो लास्ट इयरच्यान आमी एक इंजिनियरा कडेन घेवन मिटींग केला आनी जेन्ना सुकती आसा तेन्नाच सोडपाचें, ते मॉनिटर करपाचें आनी जी हाची दारां आसात ती म्हणजे पळोवन हें करपाचें, सोडपाचें। म्हणजे चड पाणी सोडलें काय, नाजाल्यार कितें जाता प्रेशर बिल्ड जाता आनी सगळें उदक गांवान येता। त्या खातीर ऑलरेडी सरकारा कडेन ऑलरेडी टेंडर जाल्लें आसा, एक प्रोटेक्शन वॉल घातल्या फूल साळांतल्या गांवांत आनी त्या वॉलाचेर वी आर स्पेंडींग अरावंड 28 कोटी तेचेर करता। आनी त्या वॉलान आमी कितें करतले आनी पंप घालतले। सो जें उदक ह्या सायटीक आसा, गांवा सायटीक आसा, ते पंप करून परत न्हंयन वतले। एक्चुअली पयलीं बिचोली आनी सांखळी फ्लड जाताली, सो हो जेन्ना मेजर घेतलो तेन्ना स्टॉप जालो। सो ऑन द सेम स्टायल आमी साळांचें तशें करतले आनी इट इज ऑलरेडी म्हणजे तो प्रोसेस जाल्लो आसा, काम आमी सुरू करतले। सांगता तशें बरात आनी प्रोटेक्शन दोनूय कामां वापरतले तेन्ना मागीर फ्लडिंगाचो प्रॉब्लेम। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।